गणेशोत्सव मंडळाचो अध्यक्ष आणि आमचे सेक्रेटरी श्री मनोज नाईक गांवकर. नमस्कार, हांव मनोज नाईक गांवकर, चार रस्ता सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचो सचिव. तर आमचे हे मंडळ 1991 सुरू जाल्लें. आमच्याच ह्या गांवांतले एक जाणते म्हणल्यार श्री अजय भगत हांच्या संकल्पनेंतल्यान ह्या गांवच्या काही तरुण मंडळी घेवन ताणें ह्या श्री गणेश उत्सवाची सुरवात केल्ली. ह्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाची 1991 मुहूर्तमेढ घातली आणि तेन्ना सावन आयज तागायत म्हणल्यार ओमनू आमी 35वें वर्स मनयतात. गेली 35 वर्सां जाली ह्या चार रस्त्याचेर आमी हो सार्वजनिक गणेशोत्सव मोठ्या उमेदीन वर्सान वर्स मनयतात. ह्या उत्सवाक आमी जसो पयलीं आसलो तसो आतां आवाक खूब वाडलो आसा आनीक त्याच बरोबर 9 दीस पर्यंत आमी ह्या मंडळाक आमचे जे कार्य जे आसा ते ह्या चतुर्थीच्या निमतान भरगच्च अशे आमचे सगळे जे मेंबर्स म्हणा किंवा आमचे बरे मागपी वेल विशर्स ह्या चारय वाड्या वयले सगळे लोक एकत्रीत येवन आमी हो उत्सव मनयतात. 9 दीस पर्यंत वेगवेगळे कार्यावळी असतात. जशे आमी एक म्हणटा की एक पुजा केली किंवा इतलेंच आमी धरनासतना आमी आमचे मंडळ गेली सातत्यान 10 वर्सां जाली हांगा महाप्रसाद दिता. काणकोणच्या विंगड वाठारांतल्यान सगळे लोक येवन ह्या महाप्रसादाचो लाभ घेतात. हो डेली महाप्रसाद आमचो आसता. त्याच भायर आमचे हांगा गांवभाव आसात त्यांच्या सगळ्याच्या आनी त्यांच्या कुटुंबियाच्या वतीन हांगा दर दिसाक सकाळची दनपारची आनी रातची अश्यो पुजा केल्यो गेल्यो वतात. आनी त्याच बरोबर आमच्या मंडळाचो खंय तरी एक आर्थीक पाया भक्कम करपाच्या उद्देशान गेली कितलींशींच वर्सां आमी डोनेशन कुपन्स किंवा महाप्रसाद पावती ह्यो आमी वितरीत करतात आनी ताचो निकाल मागीर आमच्या जो 9वो दीस आसता त्या 9व्या दिसाक आमी औपचारीक कार्यक्रम आसता. आमच्या काणकोणच्या बऱ्या मानेस्तांचो खंय तरी आमी हांगा हाडून भोवमान करतात. शैक्षणीक मळाचेर जे भुरगे चमकले आसात जावं 10वेच्या 12वेच्या ग्रॅज्युएशन लेवलाच्या तांकां सगळ्यांक हाडून भोवमान करतात. जे कोण गरजुवंत विद्यार्थी आसात तांकां आमी आर्थीक पालव दिवपाचो प्रयत्न करतात आनी ह्याच वेळार आमी जे आमचे डोनेशन कुपन्स आसात तांचे मागीर ड्रॉ करतात आनी जातूंतल्यान मागीर भरपूर खंय तरी एक लोकांक समाधान करपी अशी प्रायजां आमी दितात. ह्या वर्साक खासा आमी आमच्या मंडळा कडच्यान हो तिरुपती बालाजी देवाचो जो आसा तो सेट उबारिल्लो आसा. तशें आमी सातत्यान कितलींशींच वर्सां भारतांतल्या तरेकवार हिस्टॉरिकल मॉन्युमेंट्स म्हणा किंवा बरे सेट उबारपाचो प्रयत्न केला आनीक ताच्याच जोराचेर आयज खंय तरी पुराय गोंयभर आमच्या ह्या मंडळाक एक नामना मेळिल्ली आसा. गोवा आर्ट एंड कल्चराच्या डिपार्टमेंटा कडच्यान जे आमकां वर्सान वर्स जे कॉम्पिटिशन्स घेतात त्या कॉम्पिटिशन्साक खंय तरी आमकां पयल्या 3 भितर किंवा इवन उत्तेजनात सुद्दां वर्सान वर्स बक्षीस आमकां मेळटा. सुंदरसो सोबीतसो देखावो आमी ह्या वर्साक हो केल्लो आसा ज्याची तोखणाय आयज गोंयभर लोक करीत आसात आनी हो देखावो उबारपा खातीर आमचोच ह्या मंडळाचो सभासद बाब मनोज चारी ब्रदर्स तांची जी कुटुंब जे आसा ते हो आमकां देखावो त्याच बरोबरी सुबक्षी गणपतीची मुर्ती हे सुद्दां तयार करपाक तेमी आमकां मदत करतात. आनीक त्याच बरोबर आमचे हे मंडळ ह्या काणकोणच्या भुंयेचेर किंवा गोमंतकांक फूल आमी वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी कार्य करपाचो आमचो सदांच प्रयत्न आसा. सगळ्यांक परत एक फावट उनवणीत चवथीच्यो परबे दितात आनी एक 3 दीस आमच्या चवथीचे उरलात तेन्ना सगळ्यांनी येवन आमच्या मंडळाक भेट दिवची आनी आमच्या गणपती बाप्पाचो आशिर्वाद घेवचो.